बिट्स पिलानी हय बिट्स पिलानीचो इश्यू जो आसा हो गंभीरान घेवंक जाय. डिसेंबर 2024 टील डेट मेरेन 6 मरणां जाली. एव्हरी टाइम सरकार आपालिपा करता. फाटल्या सप्टेंबर 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले की दक्षिण गोंयचे जिल्हा अधिकारी हेतून सगळो रिपोर्ट येतलो म्हणून रिपोर्ट खंय गेलो. आमी फेब्रुवारीन पावले. फेब्रुवारीन खंय पावले आमी आतां. सो रिपोर्ट खंय गेलो. 6 डेथ्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 1 year म्हणजे डिसेंबर 24 ते आता जानेवारी 2022 ऑलमोस्ट 1 वर्ष 2 महिने. जर 6 मरणां जाता देन देयर इज समथिंग सिरियसली रॉंग इन बिट्स पिलानी. आणि गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम ऑन रेकॉर्ड. तुम्ही विचारा मान्य मुख्यमंत्री, कारण हाज्या पयलीं लहराची जात्रा जाली थंय प्रॉब्लेम जालो. थंय कमिटी बसल्या म्हणून तो रिपोर्ट येवना. बर्जाचो रिपोर्ट अजून येना. बिट्स पिलानीचो रिपोर्ट 1 वर्ष 2 महिने जाले 6 मरणां जाता. आयज टुडे 6 डेथ. सो हाजेरूय काय ना. सो कलेक्टर साउथ ऑल्सो हॅज टू बी हॅज टू कम क्लियर ऑन दिस की तिका सांगिल्लें की इन्व्हेस्टिगेट कर 2025. She was supposed to investigate. As we are in February 2025, what has happened to it? Whether there is pressure or whether there is something else in the बिट्स पिलानी happening, no one knows. But these are mysterious deaths. म्हणजे unnatural deaths happening. अशें न्ही की तो कोणाक अटॅक येवन मेलो किंवा हेजोन मेलो. These are all unnatural deaths what are happening there. So chief minister has to come, clear on these things.